किरेस काय एक जोगोट्टा आयज म्हाका आनी फाल्यां तुका डिशूम डिशूम बँड वाजोवपा रेडी जाला. हाय हॅलो केशा हाय सगळीं आहाय बरी हांवूय आहा बरें घाराल्लें आनी आतां ब्रेकफास्ट कोता. सो ब्रेकफास्टा चावूय ना कॉफीय ना ज्यूसूय ना उदकूय ना कित तरी पिता गॅस कोराय. मिल्क सो जायत्या तेंपान मिल्क पिता आनी बरें क्रीमी मिल्क मेळटे. आल मराय दिसात म्हाका तें मिल्क फ्रेश फूल फॅट क्रीम मिल्क. आनी भुरगीं बी व्लॉग चोयताय जाल्यार चोय मिल्क पिवपा जाय कळ्ळें मिल्क पिवपा जाय. मागीर व्हडलीं जातकच कळ्ळें एशें कोन्न दुस्मान बी येयलें जाल्यार डिशूम 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 करू बऱ्या पडटलें स्ट्रॉंग जातलीं. सो ल्हान आसता तसो स्टार्ट कराय मिल्क पिवपा. जायते जाणां लायक जायना मिल्क पिवपा जाय बरें तें ओके स्ट्रॉंग जाताय स्ट्रॉंग. सो हांव एक्चुली कॉफी पिवपा जाल्ली बट गरमी हा सो हांवें म्हळें ओके आसूं कॉफी नाका मिल्कू पिया बरें टेस्टी लागत अशें मिल्क. आनी कितें खात तें चोयाय हें पिता खावपाचें चोयाय कितें तें भुरग्यां लायक जातलेंच. चोय वीट परोटा केल्लो हांवें ओके 2 केल्ले एक खायलो इल्लोसो उरला. सो हांव हें मिल्क गरम कोत न्हू बॉयल कोत तेदो खायलो गरम गरम आसतना. सो वीट परोटा आनी न्यूटेला आनी जायते दीस जाले खावंक ना. सो इल्लें उरला तें काबार कोता चोयाय न्यूटेला. भुरग्यां लायक जाता तें न्हू म्हाकाय लायक जाता म्हाका बेश्टें खावपा लायक जाता. सो आतां हें लायन खाता ओके. सो हाफ कोता चपाती तेका लायता आनी न्यूटेला खाता. कितू जाणें फेवरेट न्यूटेला सगळीं खाताय व्हडलीं पासून खाताय. म्हाका स्मेल न्हू सॉरी अरोमा न्हू अरोमा यूज करूं जाता एका न्यूटेला बी म्हाका लायक जाता. इवन स्लायस ब्रेड हा न्हू गरम केल न्हू आनी न्यूटेला लायले जाल्यार आनी दोनी अशें कोन्न पॅन कायलीचें मातशें गरम करपाचें तेदो आनी बरो जाता. बरें स्लायस ब्रेड क्रिस्पी जाता न्हू आनी भितर बरें न्यूटेला मेल्ट जाता यामी. सो हांव खाता आनी मागीर मेळटा एशें को कॅमेरा दवर जावं म्हाका चोयता कॅमेरा चोयना. सो आतां शाउट आउट घेता ओके. जायते दीस जाले जायते विडियोज हांवें शाउट आउट घेवंक ना. सो आमगे ते लिस्ट आहा चोय ते हांव कंटिन्यू करता ओके. त्या विडियोचेर कोणाक कमेंट कर म्हूण सांगला चोय ते काबार जायतेला. सो तेज उपरांत हांव लायक इन अ युनीक वे हांव शाउट आउट्स घेतले ते हांव मागीर इन द फ्युचर व्लॉग सांगतले कितको ते ओके. सो द फर्स्ट शाउट आउट गोज टू एनविल ही इज फ्रॉम बेनावलीम. सो एनविला मँगो ट्री आहा ही कमेंट कोन सांगतो का गोंय येतकच मँगोज खावपायो ते मँगो सीजन आहा तेदो हांव गोंय पावल जाल्यार हांव डेफिनेटली येतोलें ओके. सो थँक्यू सो मच एनविल थँक्यू फॉर द सपोर्ट देव बरें करूं. Second shout out goes to Fatima DeCosta. She's from Vasco. So thank you so much Fatima. Thank you for the support. Thank you for watching. देव बरें करूं बरें दिसता एशें को कमेंट केलें जाल्यार जायतीं जावं हांवें वास्कोसान. सो देव बरें करूं. Third shout out goes to Dory Cardozo from UK. Thank you Dory. Thank you so much. Thank you for the support. Dory comments most of the times on all my videos. Thank you so much. बरें दिसता when you all motivate me when you all comment आनी म्हाकी नेम्स न्हू बाय हार्ट जाताय.
So God bless each one of y'all. Okay, then the fourth shout out goes to Gracie Benandina de Souza. She's from Mapsa, Bardes. So thank you so much. Every time no reply kote to thank you. She has told me she has a daughter named Jolin. So every time I was saying thank you Jolin's mama. Eshko address kota. Kita kukura sutta because once she had told me even her daughter's name is Jolin. Thank you for the support, Gracie. Deo bareng koru. And I'm very happy to get daughter I knowing Jolin. So thank you. And the last shout out goes to 1, 2, 3, 4, 5. Last shout out goes to Annie Alexander. She's from Bombay, Mumbai. Thank you so much, Annie. She also comments on all my videos. So maka. Thank you so much. Drill machine chalu zala. Thank you so much. God bless each one of y'all. Baren disota esko comment kotte to. Annie Zait party esko whenever esko when I speak about negative comments, you know, even she like motivates me. Esko negative ignore go. So thank you so much. Baren disota not just her. Zaiti zamge subscribers hain. Ji esko jenna uloita zait party. Esko negative comments etanya. Esko mag disota. Muge explanation dina po focus sama so dita so yai. Esko mulpa जाईना ओके आणि हांव तें घेनूय बसना कित्या हांव व्हिडियोचे कितें आसा कित्या हांव तेंक रिप्लाय करूं आसना हांव तेंक सोमतें यूट्यूब जेली उडयता सो म्हाका तें केशे भाशी रिप्लाय दिवपाकूच जाय अशें दिसता ताका लागून व्हिडियोचे हांव एक दोन उतरां सांगना सांगता एशको म्हणपा जायना ओके सो थँक्यू जितली जो मुगे सब्सक्रायबर्स एशको म्हाका मोटिवेट कोताय चोय इग्नोर कर हय इग्नोर कोता हांव तेंकां हांव सोमतें यूट्यूब जेली रिपोर्ट करून थिंग उडयता ओके सो थँक्यू एंड आयचे 5 शाउट आउट्स उरलो हांव नेक्स्ट व्लॉगांक येतलें आनी हें कंप्लीट जातकूच इन अ व्हेरी युनीक वे हांव शाउट आउट दितलें ओके कीप वॉचिंग आनी आतां हांव एक सॉंग म्हणटलें ओके दॅट वॉज रिक्वेस्टेड बाय जस्ट अ मिनिट ओके दिस सॉंग was requested by Alinda Fernandez. The name of the song is Gant. Okay, it is sung by Bob Peter. First time I aikila a song, so very nice song. Esko amge enka Kristawa song te. Okay, so I will sing that song for you, Alinda, and I hope all my subscribers, my viewers enjoy this song. Okay, lyrics katta ani tensoin mulpa patale by heart noka. Okay, band bazopa ready zala बायल्यांनी आता स्टार्ट केलें साउथ इंडियन सॉंग्स वाजते आयकूयात तुमकां मदें ड्रिलूय वाजवता ओके सो आतां मुगे कांतार म्हणटा ओके विथ द बँड अरे बाबा हांव सॉंग म्हणटा तो कित्या वाजयताय डिस्टर्ब कोताय पर्पजली कोताय हॉर्न वाजयताय एनीवेज लेट मी स्टार्ट विथ माय सॉंग दीस जालो म्हूण गमयता कानांत आवाज सकाळीचो देवाचो उगडास करूंक शिकयता आवाज दंपाराचो रात जाली म्हूण गमयता वेल जातोच आमोरेचो क्रिस्तांवांक हो वोडे गोजेचो तोच आवाज ते गांठेचो गांठ आख्खो संवसार गाजयता आमची फेस्तां परबो जाताना गांठ कुशालकाय रिगयता आमची भुरगीं गमन्याव घेताना गांठ आमकां सगल्यांक आसयता
मनीस जल्मन ताका क्रिस्तांव करताना गांठ आमकां सगल्यांक रडयता आमी मरण फोंडान वेताना भुरगीं वाडोन जातोच व्हडलीं माय पायचे गिरेस्कायेक झगडटा तांची दौलत आपणाक मेवच्या पासत तांकां बेगीनूच मरोंक मागता आयकोतोच आवाज ते गांठीचो तीं आपलेच भितरूच घुस्पता आयज म्हाका आनी फाल्यां तुका हाचो गांठ आमकां उगडास काडटा गांठ धर्माची निशाणी सुख दुख गमता ती वाजताना मोरना फेस्तां परबो सोबना गांठीचो आवाज नासतना थोडे गोरबान तिचो सांगात विसरता ती येतात उगडास काडी नासतना पूण गांठ तांचो सांगात सोडिना वाचता जल्मोन तशेंच ती मरतना गांठ धर्माची निशाणी सुख दुख गमता ती वाजताना मोरना फेस्ता परबो सोबना गांठीचो आवाज नासतना थोडे गोरबान तिचो सांगात विसरता ती येतात उगडास काडी नासतना पूण गांठ तांचो सांगात सोडिना वाचता जल्मान तशेंच ती मरतना टडन टड थँक यू मोदें कितू डिस्टर्बन्स येयलें मोदें हॉर्न मोदें ड्रिल मोदें म्युजीक बट I hope so you all enjoyed this song. Enjoy केलता सांगाय ओके केशें आहलें बँड बरें आहलें आं बरें आहलें जा मुगे सॉंग सांगाय बँडूय बरें आहलें जा सांगाय कॉमेंट सेक्शना ओके हिंगाय बँड वाजोता ड्रिल माता कोण सो थँक यू आलिंदा देव बरें करूं हें सॉंग म्हणपा म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिल मू आनी आम सगळे मुगे व्यूवर्स सब्सक्रायबर्स ज्यांक खबर आसना दॅट दिस सॉंग एक्जिस्ट प्लीज तुमकां लायक जाल जाल्यार शेअर कोराय ओके बिकॉज दिस सॉंग हॅज अ मेसेज ओके लायक जाल जाल्यार लायक कोराय थम्स अप थिंग आहा ओके नेक्स्ट टू माय नेम जोलीन थम्स अप आहा ओके लायक कोराय शेअर कोराय आनी सब्सक्रायबूय कोराय टू माय चॅनल ओके आनी देव बरें करूं to each one of you all okay जी मुगे वीडियोस चोयताय शेअर कोताय लायक कोताय सब्सक्राइब कोताय कमेंट कोताय आनी जी मोटिवेट कोताय म्हाका ओके देव बरें करूं गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू ऑल आनी हांव चोयता पयला व्हिडिओ एडिट कोता आयज केल्याय अपलोड आनी मागीर चोया गेल जा गेले भोंवपा चोवपाचें okay so see you in my next vlog maybe your doctor's vlog जातालो जायते दिसांनी हांवें शूट केलें सो मातशें धाकटे vlog घातलो ह्या दिसांनी okay and take care thank you for all the love and blessings and the support bye bye see you in my next vlog